आकांतवादी बाटलू हेडली आणि यासीन भटकळ गोंयांत रावन गेल्या उपरांतूय गोंयची सरकारी यंत्रणा आणि लोक जागे जाल्ले नात. दर वेळा त्योच चुको आनी आडनदर. गोंयांत इंडियन मुजाहिदीनाचो यासीन भटकळ 2011-12 सुमार 1 वर्स रावलो. त्या पयलीं बाटलू आनी डेव्हिड हेडली गोंयांत रावन गेले. मात त्या वेळार केल्ल्यो चुको अजून जाग्यार पडिल्ल्यो नात. पळयात रिपोर्ट. नोव्हेंबर 2013 इंडियन मुजाहिदाचो आकांतवादी सय्यद इस्माइलाफाक केरी पठाराचेर 5 दिसांचे पॅराग्लायडिंगाची ट्रेनिंग घेवन गेलो. आकांतवादी आफाक गोंयांत कसो येवन रावलो, गोंयांत येवन ट्रेनिंग घेवपाचें ताचें काम कशें सादलें, आमचे लोक आनी यंत्रणा खंय कशी फेल गेली ताचेर नजर मारुया. नरेंद्र रमणान धंद्याक आनी पयशाक लागून नेम लायले खुटयाळ्याक. आकांतवाद्याक पॅराग्लायडिंगाचें ट्रेनिंग दिवपी नरेंद्र रमण स्वताच बेकायदेशीर. नरेंद्र रमणा कडेन ट्रेनिंग दिवपाचें लायसन ना आनी पॅराग्लायडिंग शिकिल्ल्याचें सर्टिफिकेटूय ना. ईमेला वेल्यान संपर्क केल्ल्या आफाकाक नरेंद्रान दोळे धापून ट्रेनिंग दिलें. नरेंद्र खापो वेवसायीक आशिल्लो जाल्यार सगळ्यो कायदेशीर गजाली पाळपाचो. आकांतवाद्याक ट्रेनिंग दिवचे पयलीं म्हायती आनी डॉक्युमेंट तपासून पळोवपाचो. आतां पळोवया आमचे लोक कशे पयशाक लागून हापापल्यात ते. घर कोणाकूय भाड्याक दितना कांय नेम आनी फॉर्मालिटी करच्यो पडटात, खास करून पर्यटकां खातीर. मात लोकांक पयशा फुडें कांयच दिसना म्हणटात ते अशें. घर भाड्याक दिवपी घरमालकान भाड्याक रावपी मनशा कडल्यान सी फॉर्म भरून घेवपाक जाय. घर मालकान सी फॉर्म घेतिल्लो जाल्यार त्या आकांतवाद्याची वा गुन्यांवकारी मनशाची खरी खोटी म्हायती पोलिसांक मेळपाची. सी फॉर्मा वेल्यान आकांतवाद्याची म्हायती आनी डॉक्युमेंट पुलिशेक मेळपाचे. मात नरेंद्र रमण ज्या केरी घरान राविल्लो ते घरच बेकायदेशीर. घराची पंचायती कडेन नोंदूच ना. गांवांतल्या बेकायदेशीर घरांनी चलिल्ल्या धंद्यांची कांयच म्हायती पंचायतीक नासता. राज्याच्या सुरक्षेकूय बाधा आनी पंचायतीची येणावळय बुडटा. बीट ड्युटेर आशिल्ल्या पुलिसांचो निश्काळजीपणा स्पश्टपणान जाणवता. 5 वर्सां वयर केरी पठारार धंदो करपी नरेंद्राचीच म्हायती ज्या पुलिसांक ना तांकां आकांतवादी कसो मेळटलो. दोळ्या मुखार धंदो करपी लोकांची पुलिशे कडेन म्हायती गरजेची, मात पुलिसेक तांचे पडिल्लेच ना. पुलीस स्टेशनाच्या वाठारांत पुलिसांचो धाक आनी शिटूकसाण दिसना. सी फॉर्मा वेल्यान कोण आयलो कोण गेलो ताची म्हायती पुलिसां कडेन आसपाची गरज, मात तशेंच जायना. फाटलीं 15 वर्सां जालीं हें अशेंच चल्लां. इतल्यो घडणुको घडूनय सरकारी यंत्रणा आनी लोकांक कशीच बुद्द येना. सगळेच बॉम्ब फुट्टलो आनी आपूण शिकतलो म्हूण रावल्यात काय कितें तांचें तेच जाणा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. सेजा गोवाच्या कोडली प्लांटार मिनाची येरादारी अजून सुरूच जाली ना आनी ट्रकवाल्यांचे 2 गट जावन पडल्यात. दक्षिण गोंय ट्रक संघटना आसतनाच सेजाची मीन येरादारी करपी ट्रकवाल्यांनी सेजा गोवा हायर ट्रक ओनर्स असोसिएशन सावड्डे गोवा म्हणून नवी संघटना तयार जाल्या. सेजा गोवा कंपनी आता आपलो ट्रान्सपोर्ट चालू करपाची तयारी करता आनी वागोण ते सावड्ड्या हांगा हाडपाचें हें आसा. तेन्ना सेजा गोवान सगळे ट्रक ओनरांची एक मिटींग आपयली आनी थंय सांगलें की फाटली जी कमिटी आशिल्ली ते पद्दतीन आतां परत एक नवी कमिटी काडात. ती सेजा गोवा हायर ट्रक ओनर्स असोसिएशन सावड्डे गोवा अशे पद्दतीचे आमी एक फॉर्म केल्या. आनीक ते कमिटी आतां सेजा गोवा कडेन रेटी संदर्भात चर्चा करपा खातीर वचपाचें आसा. फाल्यां शेनवार दिसा सांजे 3 वरांचेर ताणें आमचे कडेन हें घेतले कडेन आसा, अपॉयंटमेंट घेतला आमी तांचो आनी ते संदर्भात आमी सगळे वचपाचे आसा. आतां आयज आमची एक मिटींग जाली, आमची कमिटीची मिटींग जाली आनी ते कमिटीन आमी ठरयलां की थंय वचून आमी जो सरकारान जो रेट ठरयला सद्याक तो रेट आमकां दिवचो अशे पद्दतीन आमी ताचे कडेन मागणी करतले. आमचे सगळे मेंबर जे आसात ते सावथ गोवाकय रजिस्टर्ड आसात, मेंबर्स आसात आनीक सावथ गोवा जे कितें हें करतलो तो ताका आमचो कांयच विरोध ना. सेजा गोवाची मायनींग जें आसा सेजा गोवाचें चालू जालां अशें म्हणून आमी आयकलां, पूण आजून पर्यंत आमी कांय तें मायनींग केल्लें ना आनी आमी मायनीर आजून कांय पळयलें ना. कितें म्हूण तें एक्सट्रॅक्शन जें आसा तें चालू जालां काय कितें तें आजून आमकां कांयच खबर ना. पूण ट्रान्सपोर्टा लागून अप्रोच बी जाल्ले मायनींग चालू ना, आजूनय आमकां कांय अप्रोच जालो ना आनी तेणी कांय आमकां आजून ट्रान्सपोर्टाचें कांय आजून आमकां आपयलें ना. सावथ गोवा आजूनय आपयलें ना. तेणी काही दिसांनी कमिटी काडली अशें म्हण आयकलें. ना, ती आमकां कांयच खबर ना. ती आमकां कल्पना ना कशी कमिटी काडली आनी कितें खबर ती कळना. खरें जाल्यार हेजे पयलीं आमी
3 वर्सां पसून खरें जाल्यार मायनींग स्टार्ट जावचें आनी मागीर हेका लागून आमी सावथ गोवा झगडटा आनी प्रयत्न आमी हर टायम प्रयत्न करतात ना आमचें कितें आसा आमी जेन्ना ई ऑप्शनाची रेट जाला त्या टायमार आमकां चीफ मिनिस्टरान एक आश्वासन दिलेलें की ही जी मायनींग एक्सट्रॅक्शन वर्क जो आसा तो जेन्ना एक्सपोर्ट करतले त्या टायमार ती रेट आमी नंतर मागीर आमी ती रेट करया अशें म्हणून आमकां सीएमान सांगलेलें आनी आमकां सीएमाचेर विश्वास आसा जशी ई ऑप्शनाची रेट केलेली आसा तेच पद्दतीचेर ती सीएम आमकां रेट करतलो. घेऊया एक विराम.